तो आयज जे मिटिंगेचे काय पॉयंट असले ते मेन म्हणजे आमचे म्युन्सिपालिटीचे जे सोलरायजेशन जाल्ल्या कारणान बिल्डिंगेचे जे लायटीचे बील 40,000 लागीं आसता ते झिरो जावपाक लागल्या कारणान बाकीची सगळी आस्थापनां आसा पळय म्युन्सिपालिटीची ती आमी सगळी आस्थापनां सोलरायज करपाची हो एक मोठो प्रपोजल घेतला. टू सेट वन एग्जाम्पल आमी साखळी सोलरायजेशन जे मिशन घेतला त्याच्या अंतर्गत आमी रिव्यू केले की लोकांनी कितली कनेक्शनां घेतली तर 50 लोकांनी कनेक्शनाक फुडाकार घेतल्या आणि ताचें इम्प्लिमेंटेशन चालू आसा. ही एक खरी बरी गजाल आसा. आणि आयच्या मिटिंगेचो मेन विशय आसलो तो गार्बेज. सो गार्बेज कर्टल कशें करप. तुम्ही पयलें आसतलें की फाटल्या दिसांनी आमी एका बिल्डिंगेचे लागीं 15-16 दीस लायट आनी उदकाचें कनेक्शन डिस्कनेक्ट केलें कारण तांच्यांनी संडासाची उदकां म्हणटा ती शेतान सोडलेली. आनी हो एक बरो सेटबॅक जालो सगळ्यांक जे हो वायलेट करता विशय. सगळी सिवरेज सोडल्या तांच्यांनी सगळ्यांनी एक्शन्स घेतल्या आनी प्रत्येकाने आपापल्या बिल्डिंगेन पळोवपाक सुरवात केली. सो प्रत्येक बिल्डिंगेचे सोसायटी फॉर्मेशन जायना म्हणून हो सगळो विशय जाता. तो रेरा म्हणून एक रियल इस्टेट जी एजन्सी आसा किंवा एक डिपार्टमेंट आसा थंयसर आमी लेटर करपाचें चिंतलां की न्यू बिल्डींग जातकूच मॅन्डेटरी त्या बिल्डिंगेनी सोसायटी जावच्यो. मॅन्डेटरी त्या बिल्डिंगेन एटलिस्ट 4 जरी झाडां लावपाची हे आमी विशय पळयतली ऑक्युपन्सी दिवच्या पयलीं. मुन्सिपालिटीची म्हयन्याची मिटींग जाल्ली. मिटिंगेचेर सगळो ठराव आमचो जालो बरे भशेन जाले. कित्याक जे कौन्सिलर आसा पळय सगळे जाण आमी एकूच आसा, कोण ऑपोजिशन अशें ना. आनी जो ठराव मांडटा हो सगळ्यांचो साथ जाता आनी करता. आयज सीएमाक खरें धन्यवाद म्हणटा की आयज ब्युटिफिकेशन जे साखळेन चालू आसा हे सीएमान खरोखरच बरें आसा. आमचे सोलराचें म्हणू नाका, आमचे गार्बेजचें म्हणू नाका, पाणयाचें म्हणू नाका, केबलांचें सगळें काम चालू आसा. आनी सीएमान तांकां एक हें दिला की डिसेंबर पासून हें सगळें सोंपोवंक जाय. आनी आयज रोड वायडनींग तो प्रोजेक्ट चालू आसा. आमच्या थंय सिवेजचो चालू आसा. हांव सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता सिवेज जो चालू आसा हो सगळ्यांनी तांकां साथ दिवंक जाय. चड ना 1-2-3 म्हयने कितें त्रास भोगचे लागता. हेका तुमी फाल्यां तुमकां 30-40 वर्सां सुशेगाद सगळें चलतलें. जे तुमचे गार्बेजचें पाणी आसा कसलें आसूं, तुमचें मान्न्याचें आसूं, तुमचें टॉयलेटीचें आसूं जावं तुमचें कितें धुता तें सगळें पाणी भितून वयता आनी कोणाकूच त्रास जावचो ना. आनी रोगराई ही आसा पळय ही नश्ट जातली. कित्याक ह्या हेज्या प्रमाणे हे जे उदीक साठोवन उरता हॉटेलाचें म्हणू नाका, कोणाच्या घरांचें म्हणू नाका आनी हितून रोगराई जाता आनी आमकां कसलो ना कसलें दुयेंस जाता. हें दुयेंस खूब पयस पळटलें. दुसरी गजाल सोलराचें आसा. हांव जे देवूळ आसा सगळ्या देवळांक सांगूंक सोदता की तुमी प्रत्येकानी सोलर करचें. आतांच आमच्या कौन्सिलने वायस सीपीन सांगला की सीएमाच्या ह्याच्यामुळे सगळे हांगा बरे गोष्टी घडटात. त्यो बऱ्यो गोष्टी घडटाना थोड्यो गोष्टी आपणें बी सहन करपाच्यो आसता. लोकांकूय हांव रिक्वेस्ट करता की जर आमी कितें बरें करतले जाल्यार थोडे दीस आमकां वायटूय म्हणजे त्रासूय सहन करपाचे. गांव जर आमी बरें करतलो, गांवाचेर जर आमी विकास करतलो जाल्यार विकास करतना थोड्यो गोष्टी आमकां खोणच्योय पडटा आनी त्यो आमी बऱ्यो करतले. फाल्यां तेजो वापर आज तुमकां दिसना पूण तेजो थोड्या दिसांनी जर परिणाम बरो दिसतलो. म्हणून हांव पयलीं म्हणजे लोकांकूय रिक्वेस्ट करता. आतांच आमचे उदकाचें पयलें आमी उदकाचे जी पायपलायन घालतात ती खणल्या नंतर माती वयर येतात, नाइलाज आसता. पण ती उदकाचें हें घातल्या नंतर ते फास्ट काम करता. आमी पळयलां तेजें कॉन्ट्रॅक्टराचें काम की तो आयज फोडल्यार आयजूच पायपलायन पॅक करता आनी फुडें वयता.